सुरवातेक सगळी आमी कितें घेवया W18 पेज नंबर 274. W18 पेज नंबर 274. Nuovo di Sudetana Udelo Amcidonia Obrimi tu zamojmu Cinico koro surya Nuovo di Sudetana Udelo amcir dunia Obrimi tu samojmu Cinico koro surya Dodisa buku Yesu Suntusa kali suta Dadoshi zata otmo din wastał tu kabapa Nowo dis udetana Udelo amcir dunia Obrimi tu samojmu Cinico koro surya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आयज ह्या नव्या दिसाक आमी येवेदी मुखार रावन ही मिसाची भेट भेटयता. जे स्वातीर तुमी आसा त्या स्वातीर रावन देवाक दिनवासात. आयची ही मिसाची भेट सोपून गेल्ल्या डायगो रेझुरेसन नुनीस हाच्या ओतम्या पासत आमी भेटयता. तशेंच आयज मागण्यांत आमी दवरुया रोशेल वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. क्रूज आनी सिंथिया फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेरूय आशिर्वाद मागुया. शर्मिला डिसा आनी रॉकी फेरांव आयज आपल्या लग्नाची सिल्वर जुबली मनयता. तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया आनी खेरीत भाशेन आमकां सगळ्या वायटांतली निवार आनीक सगळें बरेंपण आमकां जेजू सवें फावो कर म्हण हे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, जेजूचे शीस ताचें पुनर्जीवनपण सगल्यांक परगडटात. आडावपाक जितलेय जाण प्रयत्न करतात तितलेय जाण एके भाशेन तांकां बंद करपाक तांच्यान जावंक ना. कित्याक देवाची पदवी तांचे बराबर आसा. आमचेय बराबर जरी तर देवाची पदवी आसा जाल्यार आमचें बरेंपण कोणाच्यान आडावंक जायना. तर देवाचीच पदवी घेवन आमी सगळें बरेंपणां करीत रावंक आमकां देवाची कृपा हे भेटेन मागुया. आनी जायते फावटी आमी निर्शेल्ल्या भियेल्या फाटीं सरल्या पुनर्जीवन जेजूक परगटूंक आमी ना. असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या
kakutkur, sumya kakutkur, sumya kakutkur. Krista kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur. Sumya kakutkur, sumya kakutkur, sumya kakutkur. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, पास्कांच्या गुटा वरवीं आमची औरंबाची वडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सैमाक तूं पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दिताय. हो पास्कांचो गूट ह्या संवसारान भावार्थान मानून वर्सान वरोस तो आमी समोरमता. स्वर्गार सासनाच्या मोगान आमी तो संपूर्णयेन पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तेन्ना याज्ञीक आनी तांचे सांगाती मुणगे सादुकीच्या पक्षाचे वांगडी निर्दुकायेन बोरले आनी दोन दुताक धरून एके भौशीक बणकोनीत घाले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बणकोनीची दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी दोन दिरांत उबे रावात आनी पोरजेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळयात. तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडेचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. याज्ञीक आनी ताचे बागेली पावले. तांणी दोन सोबेची म्हणगे इस्रायल परजेच्या वडिलांची एक बसका आपयली आनी दोन दुतांक बणकोनींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बणकोनींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बणकोन सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पारेदार दाराशी पारोक करून आसले. पूण ती उगडटूच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिरांचे सरदार आनी याज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतून पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निखटीच खबर घेवन आयलो. तुमी बणकोनीत घाल्ले ते मनीस ह्याच वेळार देव मंदिरांत आसा आनी परजेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बोल करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायट म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. परतून म्हळ्यात. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोडटां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंडाक घालूंक तुमकां कधीच पडचें ना.
दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवकां भोवती वेडो घालून सर्वेस्पराची दूत तांकां राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोडटा तो मनीस बागी. जबाब: दोलदिऱ्यान व्हडलो उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. सर्वेस्पोराक जुय, सर्वेस्पोराक जुय, सर्वेस्पोराक जुय, सर्वेस्पोराक जुय, सर्वेस्पोराक जुय, जुय, जुय. सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पोराक जुय, सर्वेस्पोराक जुय, सर्वेस्पोराक जुय, सर्वेस्पोराक जुय, सर्वेस्पोराक जुय, जुय, जुय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसुंया. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावं देवान पुताक संवसारान धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फॉर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फॉर्मण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारान उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो ओदीक मोग केलो. कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोन हें ना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सोबे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. उजवाड आनी काळोख. हांवें विचारपाची गरज ना तुमी कित्याचो मोग करतात काय म्हूण, कित्याक आमकां सगल्यांक उजवाड जाय. उजवाडाचो आमी मोग करता. आनी खुद जेजून सांगला ते भाशेन जरूय आमचे मदें कोणूय आसा जो काळोखाचो मोग करता जाल्यार कारण आसा. आनी तें कारण म्हणल्यार नश्टेपण. जें नश्टेपण हांव करतां तें म्हाका दुसऱ्यांनी पळयल्लें नाका. देखून काळोख बरो. काळोखान कोणाक दिसती पडना. उजवाडान येयत जाल्यार दिसती पडटलो. आनी उजवाडान येवंक कोण भियेना. जेजून सांगला तशें जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सोबे केल्यात म्हूण जाणा जावन लोकां मुखार येवंक भियेना वो उजवाडाक येवंक भियेना. तर आयज आमी आमच्या नियाळाक जोण एकल्यान आमच्याच जिविताचेर चिंतपाक गरज. कित्याचो मोग करता आमी, उजवाडाचो वो काळोखाचो. उजवाडाचो मोग करपी आमचे मदीं जायते जाण आसात, दिसती पडटात. काळोखाचोय मोग करपी आमकां दिसती पडटात. जायते फावटी आमकां वस्तू लिपोवन दवरलेल्यो आसात. भोव करून आतां ह्या दिसांनी जेन्ना हो काळोख संवसाराचेर पडला, कोरोना व्हायरस पॅन्डमीक, जाल्यार हातून थोड्या देशांनी थोड्यो वस्तू लिपोवन दवरल्यो, ट्रान्सपेरंट जावंक ना.
दुसऱ्या मुखार येवंक ना, लिपोवन दवरल्यो, थंयच्या थंयच काबार केल्यो. आमचेच वडील जायते पावटी आमचोच सरकार पासून थोड्यो वस्तू लिपोवन दवरता, सांगना लोकांक खबर ना खरेपणी कितें जाता, आमचे लागीं कितें आसा कितें ना, आमची तयारी कितली पावल्या खबर ना. काळोखान थोड्यो लिपोवन दवरल्यात. घोडये तयारी जावंक ना म्हूण हो घोडये आपणाच्या हातान पदवी दवरपाक. म्हणटूच उजवाडान जो कोण येता तो सोत मुखार दाखयता, ट्रान्सपेरन्सी. आनी आयज जायते जाण आसात आमचे मोदेंचे बोवाळ मारतात, ट्रान्सपेरन्सी डिमांड करतात, सरकाराक व्हडली ट्रान्सपेरन्सी डिमांड करतात. जे कोण वेगवेगळे तरेच्यो जुट्ट्यो घेवन आसात, ऑफिशियल्स आसात, तांचे लागीं ही ट्रान्सपेरन्सी मागतात, उजवाड मागतात एके भाशेन. आनी जे कोण उजवाड मागतात तांकां देव उजवाड दितलोच, तो मेळो नासतना रावचो ना. उजवाड धांपून दवरूंक जायना, सोत धांपून दवरूंक जायना. चड तें थोडो वेळ घोडये लिपून उरलेंशें आमकां दिसतलें, पूण देव सोडयता जे भाशेन हें सोत लिपोवन दवरूंक सादुकी आनी महायाज्ञीक आसात तांणी प्रयत्न केलो. जेन्ना पेद्रू आनी जुआंव शिकयताले जेजू विशीं, सोत तें बंद करून दवरूंक तांणी प्रयत्न केलो. आनी बंद करपाचें कारण कितें? नाटकाय, तांची कुडनाटकाय, जेलस जाल्ले. दुसरे वाटेन आपणाचेर जें कितें येता तें तांच्यान भोगूंक जायनासलें. ते जाणात आपणे चूक केल्या, ह्या क्रिस्ताक आमी खुर्सार खेळायला हें जाणा आसलें. आनी पेद्रू आनी जुआंव सोत उलयतात देखून तांकांच काडले, बणकोणीन घातले. चल सोत बंद, आनीक उलोवप ना ह्या नांवान. पूण सोत बंद करूंक जायना. देव खूद आपलो आंज बडवो ह्या बणकोणीन धाडून तांकां थंयसरले सोडयता. आनीक ते हेंच सोत सोबे माजार देव मंदिरान परगडटा. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत सोत परगडपाचें जावं दी, आमचें जिवीत उजवाडाचें जावं दी. न्हयच फकत आमचे वडील आसात तांचे विशीं, पूण आमच्या जोणेकल्या विशीं, आमच्या घोराब्यान आमी एकामेका सोबें कितलें सोत दाखयता. आमच्या घोराब्यान आमी कितल्यो वस्तू लिपोवन दवरता एकामेका लागीं. जाल्यार हो वेळ आमकां खेरीत भाशेन एकामेका सोबें उजवाडाक येवंक, एकामेकाक मानून घेवंक, एकामेकाक जरी तर अस्वक्त जाल्लीं आसात जाल्यार आदार दिवंक, वयर चडूंक, एकामेकाक जरी तर आमी पडटा जाल्यार हात दिवन वयर काडूंक. तर हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. जायते पावटी आमी घोडये बेपरवा केल्या, टेकन फॉर ग्रांटेड केल्ल्यो आसात वस्तू. परतून आमचें मन उगडुया, हो उजवाड आमकां जण एकल्याक दी. आनी भोव करून जांच्या हातान जबाबदारी आसा, जांच्या हातान जुट्टी आसा, तांकां ह्या उजवाडाचो मोग आनी उजवाडान येवपाक फावो तितलें बोड देवाचें दी म्हूण हे भेटेन मागुया. बेटोने वेडार गीत घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38 पेज नंबर 44. तुकाच बापा सूर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच मोगता सूर मोचे तुजेच ते गुरगाशेले. मोजे हात घे, मोजे पांय घे, स्वीकार कर आता कशें तुजो मोहिमो परगट करूं. शुभ खबर सगल्यांक दिवूं. तुकाच बापा सूर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच वोगता सूर मोचे तुजेच ते गुरगाशेले.
तुकाच बापा सूर मोचे दिता तुका एकारे तुकाच मोगता सूर मोचे तुझेच ते कोरगाशेले. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी मोहिमेक पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्याच अगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवो जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवो जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. काडोखाचो न्हय पूण उजवाडाचो मोग आमकां सगल्यांक आसा. स्वतान जेजूच्या पुनर्जीवनपणान हें सोत हो उजवाड आमच्या जिवितांत घेवया, एकामेका सवें उक्ती रावया आनी हीच कृपा आमकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका दिसा म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उमनेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घोडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Alis moce tu contrecta Ie Gesù calzan moja Asciun tu ca și mucrauta
Bagoyasha tarka mocha Kalis moche tu gotrekta Ye Jesu kalzan mocha Ashun tuka shibugrauta Bagoyasha tarka mocha सोमी म्हणटा तुमकां हांवें संवसारांतले विचून काडल्यात आनी तुमी वचून फळां दिवच्याक तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात सर्वेस्पराक जोई प्रार्थुया कोनवाळ्या बापा सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार नोवेनाची मागणी शाश्वत आदाराची माये शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक निर्भाग्या पातक्या तुझ्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव हांव प्रार्थना तुका तुका आनी तुजेर तुजेर दवरता दवरता सगलो म्हजो म्हजो विश्वास विश्वास एक काकुतीचे माये एकाकुतीचे माये चुरचुरे चुरचुरे कोर म्हजे म्हजे हांव आयकोता आयकोता सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी भरवाशा भरवाशा पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो भरवासो भरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगापासत जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगोड उगोड तुझे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक गोड पातक्याक जो येता जो येता आनी आनी आपल्याकूच आपल्याकूच भेटयता भेटयता तुका तुका तुजो सासनाचो सासनाचो चाकोर कसो चाकोर कसो हांव हांव आशिर्वाद आशिर्वाद आनी आर्गां आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन काकुतीन हो विश्वास विश्वास तुजे थंय तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता मानता म्हज्या म्हज्या सासनाच्या सासनाच्या साल्वासावाची कोटा कोटा जायते पावटी जायते पावटी आदी आदी निर्भागी जावन जावन पडलो. पडलो कित्याक कित्याक हांवें तुका तुका उलो केलो ना उलो केलो ना. हांव जाणो जाणा. तुजे मजतीन मजतीन हांव जैत व्हरतलो जैत व्हरतलो. हांव जाणो हांव जाणा. तूं म्हाका म्हाका मजत दितेली मजत म्हूण दितेली म्हूण. जोर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर तुजेर पातयेवून पातयेवून पूण भियेता भियेता. पातकाचे ताळणेत पातकाचे ताळणेत तुजो आदार तुजो आदार मागोना मागोना जाय म्हूण जाय म्हूण. आनी आनी इबाडीत म्हूण इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तोर हो तोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे थंय तुजे थंय आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता मागता तुजे लागीं लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक म्हाका तो मेळूंक अदीक करून अदीक करून येमकोणाच्या येमकोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सोपक्याच्या वेळार सदांच सदांच तुका तुका उलो मारूंक उलो मारूंक आनी म्हणूंक आनी म्हणून तुका तुका ए माये माये आदार आदार म्हाका दी म्हाका दी. शाश्वत शाश्वत आदाराचे माये आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें नाका हांवें सांडूंक सांडूंक म्हज्या देवाक म्हज्या देवाक आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मारे कृपेन बोलोले सर्वेस पोर तुजे थांय आसा उस्त्रा मध्ये तूं सोदव आनी सोदोवी तुजो पूज जेजू
बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोर तुझे थांय आसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदव आनी सोदवी तुजो पूज जेजू. बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पोर तुझे थांय आसा ओस्ट्या मध्ये तू सोदव आनी सोदवी तुजो पूज जेजू. बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिये आदार दी ओदृश्टांक सापडलोल्यांक मजत कोर ओसोक काळजाच्या माग पोरजे पासून ज्या शेरांतीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कोर सगल्यांक देवाक भेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोथीनी प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. पिडीवंतांक खिरीत आशिर्वाद ह्या वेळार सायबीण मायचे मजतीन आमी मागुया. सगळे भोव करून जे कोण कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेले आसात तांकां आनी हेर सगळे तरेचे पिडेंत आसात तांकां हो आशिर्वाद ह्या वेळार पाठोवया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावो. सोमया आसूं तुमचे सोवे आनी तुमच्या आत्म्या सोवे. प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोथींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सरपदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया T21 पेज नंबर 213. T21 पेज नंबर 213. जगात आमची आदारी तूं सगळ्याक आमकां दवर सांबाळून बेसांव घाल गे दुर्गोराब्या संकोशांतली सदांच निवार. बेसांव घाल गे दुर्गोराब्या संकोशांतली निवार. पूर्वे बोरीक सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदांच. पूर्वे बोरीक सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दी गे माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदांच.